मंगळारा चवथीचो 5वो दीस सगळ्यांक भक्तिमय वातावरण आसा। घुमटाचो आवाज, मोदक न्हवऱ्यांचो घमघमाट आणि धूप अगरबत्तीचो परमळ मनाक तृप्त करता। कांय लोक 5व्या दिसा गणपती पावयतले, मात कांय घरांनी 7 वा 9 दिसाचो गणेश असता। कांय कडेन बरे सुंदर देखावे आमकां पळोवपाक मेळटा। तर पळया नेरूलच्या एका घरान केल्लो देखावो। आर्डिक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हे सीन आसा तो साईबाबाचो सीन आसा। गणपती आमी हाडला, साईबाबा होता, चांद भाई आणि ही आसा घोडी आसा ती बिजली नाव ते घोडेचे। सो तो सीन जावन आसा की तो एक हो आसता चांद भाई म्हणून एक मुसलमान आसा, त्याची घोडी शेणलेली आसता। सो तो सोदता, खूब ताका घोडी मेळना ती। सो त्या शेतान ताका साईबाबा मेळटा लिंबाच्या झाडा पोंदा। सो तो बाबाक सांगता आपली घोडी शेणल्या म्हणून मेळत ना। तेन्ना साईबाबा ताका नांव विचारता घोडयेचें, तो सांगता बिजली म्हणून नांव। आनी मागीर साईबाबा बिजली म्हणून उलो मारता तेन्ना ती घोडी धांवून येता। तो सीन केला आमी। हो सीन करपाक आमकां एक म्हयनो लागलो सारको। हे सगळे आसा ते इको फ्रेंडली आसा। हो शेळो हाडला आमी चोला घाटा वयल्यान, आनी ते आसा ते नाचणे घातला, लायक शेत अशें दाखोवपाक।